हाय हॅलो गुड इव्हनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर गुड इव्हनिंग हेकाच लागून की आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो आयज हांवें सांजचो स्टार्ट केला. ऑलमोस्ट न्ही आयज सांजची 4:30 जाल्या. पहिली म्हटल्यार आयज आसा सॅटर्डे, शेनवार आयज, आणि सांजची न्ही आतां 4:30 समथींग जाली. आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आतां इतले लेट स्टार्ट करता. तर आता जो तुमकां बॅकग्राउंडान आवाज येता पळय ना तो दाखयता कसलो तो. जो बॅकग्राउंडान आवाज येता पळय ना तो हो हेजो. आयज आमी मॅचिंग दोगांय कोइन्सिडेंटलीच ते. सो हो हांगासर झाडांक उदक घालता. भायलो वेदर जो आसा पळय तो असो जाला दमटी सारकी. पावस येतलो असो सारको, आनी हो झाडां उदक घालता. येवूं जाय आयज पावस सांजचो, पोपट जावनी. सो हांगासर झाडांक उदक घालता. ना इतलो पावस असो दिसता न्ही, इतले बेगीन इतलो काळोख म्हटल्यार. सो दमटी जाल्या सगळी. आनी होचो आवाज जो आसा पळय तो बॅकग्राउंडान येता. सो हांव म्हाजो बसपाचो प्लेसूच जो आसा पळय तो पयलीं चेंज करता. भायर न्ही हो झाडांक उदक घालता सो तोच आवाज येता म्हणून म्हटल्यार भितर या अशें म्हणून. सो 4:30 सुमार आतां इतलो लेट व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करपाचें कारण म्हणल्यार थंबनेल तुमी पळयलो, टायटल तुमी रीड केलें, आनी जेका लागून तुमी ह्या व्हिडिओचेर क्लिक केला पळय न्हू, जो थंबनेल आनी टायटल पळोवन, तोच कारण आतां ह्या इतलो लेट आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करपाचो. सकाळच्यान व्हिडिओ जो आसा पळय तो कांय शूट बी करूं नाशिल्लो. तर आतां अशीच सांजच्यानी बसलेली. आयज न्हिदू बी कांय ना तो, म्हटल्यार दनपारां कामासान आयलो आनी असो बसलेले कडेन भायर न्ही असो करून दमटी जाली, काळोख असो. हांवें म्हटल्यार बरो पावसाचो वेदर जाला, बरें कितें करून गरम अशें खावपाक जातालें न्ही अशें म्हणून. तर सट्ट करून हाणें म्हटलें दोणे करता तूं गा म्हणून. हांव बी अशें चिंतपाक पडलें की मोदीच न्हू हाका खंयच्या हेजेर दोण्याची याद येयली काय म्हणून. तर म्हणपाक ना दोळे ना तूं दोणे करता, रील कितें तरी कालो पयर केन्ना पयली खंय. सो ताका याद जाली. तर म्हणपाक लागलो करता काय म्हणून. ओके म्हटलें करया. टायम जालो आतां 4:15 सुमार. हाणें म्हाका म्हटलें की अशें हांवें म्हळें पणसाची पानां तूं पयलीं सोदून हाड, पणसाची पानां मेळटा जाल्यार हांव तयारी करता म्हणून. कित्याक की ताका बारीक पानां बी कोत्ता येना, मातशी मोठी पानां जाय न्ही अशें म्हणून. तर हो फाटल्यान वचून घेवन येयला, थोडीशीं पानां मेळ्ळा ती. आनी आतां म्हटलें चल करताच न्ही तर तुमच्या वांगडा बी शेअर करया अशें म्हणून. इवनिंग न्ही आतां सांजचे चायेक हांव करता दोणे. जे कोण गोंयचे आसा तांकां तर आयकूनच तोंडाक रूच सुटले आसतली. यम्मी आनी टेम्पटींग अशें उलयता म्हणल्यार म्हाजी जीब लडखडटा सामकी. म्हाका बी रूच येवपाक लागले. बरे टेस्टी अशे दोणे जे आसा पळय ते आयज हांव करता. तर म्हटल्यार रेसिपी बीन तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. याद ना म्हाका हांवें केल्ले म्हळ्यार लास्ट टायम जेन्ना केल्ले पळय न्हू तेन्ना तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली काय म्हणून ही रेसिपी. आनी लास्ट टायम केन्ना केल्ले ते बी म्हाका याद जायना. आय थिंक श्रावण म्हयन्याक बी केल्ले आसतले. केल्ले जाल्यार हां आयतार पुजता तेन्ना पान दाखोवपाक लागून करता न्ही दोणे बीन. सो मे बी तेन्ना केल्ले आसतले. आतां तुमकां त्या गडबडीन दाखयलें हांवें रेसिपी काय म्हाका बी याद जायना. सो ओके, दाखयले जाल्यार सुद्दां खूब जाणां नवी आसा, नवे सबस्क्रायबर आसा तेंच्या खातीर परत एकदां ही रेसिपी. तर आयज हांव करता डम्पलिंग्स, रायस फ्लावर यूज करून तांदळाचे डम्पलिंग्स जेका म्हणटा पळय ते. कोन आमी आमच्या कोंकणी भाशेन आमी गोंयकार कोन दोणे केला म्हणटात. दोणे चुन्नाचे दोणे. सो तीच रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करता. तर चड आनी बडबड कांय काडीत बसना, कित्याक की ऑलरेडी 4:30 सुमार जाल्ली आसा. 4:35 जावन गेली. तर करता म्हटल्यार वरभर मायज जाय ते स्टीम बीम करता म्हटल्यार. सो ताका लागून पयलीं भितर या आनी आयची रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करता. ओके, चलात तर पटपटीत या भितर आनी आयची रेसिपी जी आसा पळय ती करपाक स्टार्ट करया. तर ही रेसिपी करपा खातीर न्ही सगळ्यात पयलीं आमकां कोन जे आसा पळय ते रेडी करून घेवपाक जाय. ताच्या खातीर आमकां लागतली ही अशी न्ही पणसाची पानां. तर पानां जी आसा पळय ती हांवें धुवन घेतल्यात. सो अशें करून कोन करता तेन्ना आनी मातशी सुकता आनी चड उदक आसल्यार पीठ जें आसा पळय न्हू तें पातळ जावन व्हांवता अशें म्हणून. सो मोठी अशी पानां घेवपाची. जितली मोठी पानां घेतली तितलेच हे जे आसा पळय न्हू कोन ते मोठे जातले नाल्यार बारीक जातले न्ही ताका लागून. सो पयलीं म्हटल्यार हें हांगासर देठ जे आसा पळय ते कापून घेवया. नेक्स्ट पानां जी आसा पळय न्हू ती आमी आतां फोल्ड करून घेवपाक जाय. खुबश्या जाणांक खबर आसतलें कशें फोल्ड करता ती. जेंकां कोणाक खबर ना पळय न्हू तेंच्या खातीर दाखयता.
पानाचो सेंटर पॉयंट काडपाचो रफली आनी थंय हे पान जे आसा पळय न्हू अशे रितीन बेंड करून घेवपाचें. हे पळय कांयच ना, रफली एक सेंटर पॉयंट काडपाचो आनी थंय हे अशे रितीन बेंड करून दोनी जे आसा पळय न्हू एंड पॉयंट हांगासर अशे रितीन जॉयन करून घेवपाचें. ओके, जॉयन केले की ना हेका तुमी हांगासर हीर किंवा टूथपीक तुमचे कडेन आसा जाल्यार ती कितें लावन न्ही हे आमी हांगासर अटॅच करून घेवया अशे रितीन. सो उरलेलो हीर हांव कट करता, तुमी टूथपीक बी यूज करपाक येता. हो पळय हांगासर आमचो कोन जो आसा पळय न्हू अशे रितीन रेडी जाल्लो आसा. सो बाकीचे जे आसा पळय न्हू तेवूय करून घेवया. आतां तुमकां हांवें हांगासर 4च पानां जी आसा पळय ती घेवन दाखयल्या म्हणटकीर तुमी अशें म्हणनाका की हांव आयज 4च करता का म्हणून. तर ना, बाकीचे जे आसा पळय न्हू ते हांवें रेडी करून दवरल्या. ही 4 पानां जी आसा पळय ती तुमकां दाखोवपाक लागून सेपरेट दवरलेली. सो हे पळय अशे रितीन आमचे कोन जे आसा पळय ते रेडी जाल्ले आसा. बाकीचेय बी हांवें रेडी करून दवरल्या. तर हें आतां जे कितें वेस्ट आहा तें वडोवया आनी मुखाल्लो प्रोसिजर आसा पळय तो दाखयता. तर आमची फर्स्ट स्टेप आशिल्ली कोन रेडी करपाचें तें जालें. आतां सेकंड स्टेप म्हटल्यार फिलींग जें आसा पळय न्हू तें रेडी करपाचें. तर फिलिंगाक न्ही हांव हांगासर चुन्न जें आसा पळय तें करून घेता. तेज्या खातीर हांवें हांगासर एक मोठी वाटी सय घेतल्या, म्हटल्यारच 1 वळ्याची ही सय आसा. नेक्स्ट आमकां हांगासर लागतलें तूप, एक 1.5 चमचो सुमार तूप लागतलें. ड्रायफ्रुट्सान हांवें हांगासर फक्त काजू बियो ज्यो आसा पळय त्यो घेतल्या. हे हांगासर तीळ घेतल्या 1 चमचो, बारीक चमचो हां, जो आमी किचनान नॉर्मली यूज करता तो. पाव चमचो हांवें हांगासर वेलचेची पावडर घेतल्या, इलायची पावडर. हे हांगासर गोड, काळे गोड म्हटल्यारच तुमकां जर खबरच आसा हांव पावडर गोड यूज करता, सो तेंच हांवें हांगा घेतला. तुमी तुमचे कडेन जें कितें गोड आसा पळय तें वापरपाचें. आनी गोडाची क्वॉन्टिटी जी आसा पळय ती सयेच्यानी हांवें मातशें कमी घेतल्या. म्हटल्यारच 1 वाटी ही सय आसा मोठी 1 वाटी, तर पावण वाटी हांवें हांगासर गोड घेतला. तुमी जर तुमकां कमी गोड जाय जाल्यार कमी घेतल्यार जाता, नाजाल्यार ही क्वॉन्टिटी जी आसा पळय ती एक्झॅक्ट अशी आसा गोडाची. नेक्स्ट आमकां हांगासर लागतलें चिमटीभर मीठ. अशें म्हणना अकॉर्डिंग टू टेस्ट अशें म्हणना, जस्ट चिमटीभर 1 पिंच न्ही आमकां हांगासर मीठ लागतलें. तर ह्या आशिल्लें आमचें फिलींग रेडी करपा खातीर साहित्य. आतां पीठ घालून घेवपाचें इन्ग्रेडियंट जे आसा पळय ते पळोवन घेवया. तर पीठ घालून घेवपा खातीर न्ही आमकां हांगासर लागतलें तांदळाचें पीठ. हें हांवें 1 मोठी वाटी तांदळाचें पीठ घेतलां. चमच्याभर आमकां हांगासर तूप लागतलें, मीठ लागतलें पीठ घालून घेवपाक टेस्टाच्या अकॉर्डिंग. आनी पीठ घालोवपा खातीर न्ही हांवें हांगासर गरम उदक घेतलां. वाफ येता तुमकां दिसता आसतली. सो हें हांगासर आमकां गरम उदक जें आसा पळय तें जाय पीठ घालोवपा खातीर. हांव हांगासर घेता एक मोठो असो बावल, स्टिलाचो बावल, कित्याक की गरम उदक आमी यूज करतली न्ही तेका लागून. हें जें पीठ आसा पळय न्हू तांदळाचें तें हांव हितून ओतून घेता. सवकास अशें नाजाल्यार उडटा तें रोखडेंच. हें पळय पीठ ओतून घेतलें. सगळ्यात पयलीं न्ही हांव हितून मीठ घालून घेता, एक अर्दो चमचो सुमार. तुमच्या टेस्टाच्या अकॉर्डिंग हितून मीठ तुमी घालून घेवपाचें. तेज्या नंतर हांव हांगासर 1 चमचो न्ही तूप घालून घेता. तर हे 1 चमचो सुमार न्ही हांव तूप घेता, गांवठी तूप हें. न्ही आमी आतां मातशें मीठ आनी तूप जें घातलां पळय न्हू तें मातशें वयल्या वयर मिक्स करया. आनी मागीर हितून गरम उदक जितलें जाय पळय तितलें घालून हें आमी मिक्स करून घेवया. सद्याक उदक चडच गरम आसा तेका लागून चमच्यानच मिक्स करून घेता. मागीर हातीन मळून घेवया. उदक घालता आसतना न्ही थोडें थोडें करून घालपाचें, एट अ टायम घालप ना, पातळ जाता न्ही तेका लागून. जितलें जाय तितलें थोडें थोडें करून हितून घालून घेवपाचें. सो हें आतां हांव आनी थोडें थोडें उदक जशें लागता पळय तशें घालून हातीन बरें मळून घेता. तर हो हांगासर म्हाजो पिठाचो डो जो आसा पळय तो रेडी जाल्लो आसा. हो पळयात हांगासर. सो हेका न्ही आतां आमी रेस्ट करपाक दवरया. आनी उदक जर विचारलें न्ही जाल्यार हे कप जे आसा पळय ते 1.25 कप म्हाका उदक लागलें हें मळून घेवपा खातीर. तर हें आतां अशेंच काडून सायडीन दवरया आनी आमी फिलिंगाची तयारी जी आसा पळय ती करून घेवया. तर हें न्ही हांवें हांगासर पॅन जें आसा पळय तें गरम करून न्ही हितून तूप घालून घेतला. 2 चमचे सुमार न्ही हांवें तूप घालून घेतलां, गांवठी तूप. तेतून न्ही हांव आतां सगळ्यात पयलीं हें गोड घालून घेता.
गोड न्ही हांव पावडर गोड यूज करता, सो ताका लागून हें तितलें अशें मेल्ट बी करून घेवपाक जाय अशें हें ना, गरज ना काय, रोखडेंच न्ही हें सये वांगडा मेल्ट जावन वतलें. मातशें तुपान परतून घेता. ही हांगासर सोय दोन्ही बरें मिक्स करया. गोड न्ही मातशें मेल्ट जावपाक जाय. गोड जें आसा पळय न्हू म्हाजें तें ऑलमोस्ट मेल्ट जावपाक लागलें. सो आतां न्ही हितून बाकीचे जे कितें इन्ग्रेडियंट आसा पळय ते घालून घेता. सगळ्यात पयलीं काजू बियो, हांगासर तीळ, चिमटीभर मीठ. ह्या पळय हांगासर चिमटीभर मीठ जें आसा पळय तें हांवें घालून घेतलां. आनी हो इलायची पावडर. सगळें मिक्स करून घेवया. सो हे पळयात हांगासर म्हाजें गोड जें आसा पळय न्हू तें कंप्लिटली हे पळयात मेल्ट जाल्लें आसा. सो गॅसाची फ्लेम न्ही हांव आतां बंद करता. आनी तुपाचो वास बी जो आसा पळय तो बरो खमंग असो येवपाक लागला. सो हें न्ही हांव अशेंच हितूनच न्ही आतां म्हणल्यार हेच पॅना भितर अशेंच दवरून घेता थंड जावपा खातीर. सो हें थंड जाता म्हटल्यार आमी कोन जें आसा पळय न्हू तें पिठान फील करून घेवया. ओके, हें अशेंच ओपनच दवरिता. सायड बाय आमचें स्टफींग जें आसा पळय न्हू तें थंड जाता. आतां न्ही आमी पयलीं म्हटल्यार पीठ जें आसा पळय न्हू तें दोण्याक लावन घेवया. सो पीठ बी आमचें सारकें रेडी जाल्लें आसा. सारकें रेडी इन सेन्स बरें सारकें सॉफ्ट बी जालां. सो दाखयता तुमकां. हें हांगासर सगळे दोणे जे आसा पळय ते हांवें रेडी करून घेतल्या. तर पिठाचो एक गुळो जो आसा पळय तो घेवया. हांगासर येदें दस हांवें पिठाचो गुळो घेतला. एक कोन घेवया आनी ह्या रितीन न्ही अशें करून आमी ताका लावन घेवया. हे पळय तो गुळो जो आसा पळय तो हांवें एक सायडीन दवरला आनी हे बोटाच्या आदारार आमी पीठ जें आसा पळय तें अशें करून स्प्रेड करून घेवया. ओके, तुमच्यान जितलें पातळ स्प्रेड करपाक जाता पळय तितलें पातळ न्ही हें स्प्रेड करून घेवपाचें. ओके, जितलें पातळ तुमी स्प्रेड करतले तितलेंच खावपाक बरें जातलें. चडय पीठ दाट अशें दवरलें न्ही खावपाक न्ही सगळें पीठ पीठ अशें लागतलें. सो हें पळयात हांगासर अशा रितीन हें स्प्रेड करून घेतलें. आनी पोनाक जो बुराक आशिल्लो पळय तो बीन न्हू ह्या पिठाचेरच फील जावन वता. सो तुमी जर असो बुराक जालो दोणे करता जाल्यार टेन्शन घेवपाची गरज ना की हां बुराक जालो अशें म्हणून. बाकीचे सगळे दोणे जे आसा पळय तांकां पीठ जें आसा पळय तें लावन घेवया. पयलीं जेन्ना स्टार्टींग करता पळय तेन्ना मातशें न्ही दाट उरतलें, ओडपाक त्रास जातले. बट एकदां अशें हातीर बसलें की ना मागीर सारकें जाता. ओके, सो हें हांगासर आमचें फिलींग जें आसा पळय तें बी बरें थंड जालां. हे हांगासर दोणे जे आसा पळय ते हांवें पिठान सगळें फील करून बी घेतल्या. म्हळ्यार पीठ जें आसा पळय न्हू ताका लावन घेतलां. आतां न्ही हितून आमी फिलींग जें आसा पळय न्हू तें घालून घेवया. हें पळय चून हितून भितर घालून घेता. जितलें तितून वता पळय फिलींग तितलें घालून घेयात. आनी वयल्यान न्ही ताका आमकां पीठ लावन पॅक करपाक जाय. सो पयलीं हें फिलींग जें आसा पळय तें सगळ्या हितून घालून घेता. कित्याक की पिठाचो हात मागीर वयर लागलो की ना तें गोड मेल्ट जाता न्ही ताका लागून. पयलीं हें सगळें फील करून घेता. ह्या हांगासर फिलींग भरून दोणे जे आसा पळय ते रेडी जाल्ले आसा. सो आतां न्ही हें आमी पॅक करून घेवया. हें तांदळाचें पीठ जें दोण्याक भरलेलें पळय न्हू तें पीठ घेतलां हांवें हांगासर. मातशें न्ही हातीरच अशें करून स्प्रेड करून घेवया. म्हटल्यार प्लेट टायप धापणें अशें हेका हेजेर धापपाचें आनी चारी वाटेच्यान न्ही हें अशें करून सील करून घेवपाचें. सो दॅट भितरलें गोड जें आसा पळय तें स्टीम जाता तेन्ना भायर येवपाक जायना. ओके, तें जर भायर येयलें न्ही सगळें व्हांवून बुरशें जाता मागीर. ओके, बाकीचे सगळे दोणे पिड्यार जाता. सो अशा रितीन हें पॅक करून घेवपाचें. सो आनी एक दाखयता तुमकां कसो पॅक करपाचो तो. हें हांगासर हांवें फिलींग घालून घेतला. हितून पिठाचो गुळो घेवपाचो बारीक असो, मातसो हातीर स्प्रेड करून घेवया.
हेचेर धापपाचो आनी मागीर अशें करून चारय सायडीच्यांनी हें लावन घेवपाचो. मातशे एजीस ज्यो आसा पळय एंड पॉयंट ते मातशे सारके प्रेस करून घेयात. सो हे हांगासर म्हजें फील करून रेडी जालें. सॉरी फील न्ही, पॅक करून. हे पळय सगळे दोणे जे आसा पळय ते अशे ह्या रितीन हांवें पॅक करून घेतल्या. हे पळय. सो हांवें न्ही हांगासर इडली मेकर घेतला. फर्स्ट प्लेट जी आसा पळय ती घालून घेता आनी हे सगळे दोणे जे आसा पळय ते हितून लावन घेता. ओके. तुम्ही तुमचे कडेन स्टिमर आसा जाल्यार स्टिमरान घालात, प्रेशर कुकरान घालात, काय प्रॉब्लेम ना. स्टीम जालें की जालें. तुमकां जे कितें आयदन कम्फर्टेबल आसा पळय तितून घालून तुमी हे स्टीम करून घेयात. हांव न्ही कितें स्टीम बी करपाचें आसा न्ही जाल्यार मोस्टली कुकरान स्टीम करून घेता. मागीर इडली मेकर जो आसा पळय तितूनच म्हाका न्ही हितून बरें जाता, कम्फर्टेबल दिसता. सो तेका लागून ओके. हे सगळे हांवें हितून घालून घेतले आनी आतां बंद करून 20 मिनटां हांव ओपन न करता हे स्टीम करून घेता. ओके. हायाचेर धरून 20 मिनटां खातीर हे आमकां आतां स्टीम करून घेवपाक जाय. इफ सपोज तुमी प्रेशर कुकरान करता न्ही जाल्यार 2 सिटयो काडून घेयात. ते 2 म्हणल्यार किचनाचो पसारो जो आसा पळय हो इतलो सगळो हांगासर पसारो पडला, आयदनां पडल्या ती सगळी काडून घेता, क्लीन करता आनी मागीर एकदां स्टीम जालें की ना 10 मिनटां खातीर हे आमी थंड करून घेवपाचें. म्हटल्यारच टोटल टायम जो आसा पळय तो 30 मिनिट्स. 20 मिनिट्स आमी स्टीम करून घेवपाचें. 20 मिनिट्स जाले की ना गॅसाची फ्लेम बंद करून हे 10 मिनटां खातीर अशेंच दवरपाचें आनी मागीर ओपन करून दाखयता तुमकां. ओके. चलो. सो हे हांगासर आमचे दोणे जे आसा पळय ना ते रेडी जाले. पळयात गरम आसा, म्हाका गरम लागता. प्रेजेंटेशन पळया म्हागेलें गांवठी तुपाचो. बरें पळय. सो कोण अशा रितीन जितले पातळ पीठ घालता पळय तितले बरें जाता. गरम आहा चड. गरम लागतलो. गरम आसा खबर आसा, गरम लागतलो बी म्हणून. स्टील तेका खावपा जाय. पळयात भितर फिलींग मस्त अशें. आफ्टर लॉंग टायम ऑन अ फरमाईश मस्त अशी रिव्यू दिता. आफ्टर लॉंग टायम बेस्ट जाला सामकें. बरें म्हणटा तें बेस्ट, सामकें बेस्ट लागता. पळय आतां ताका इतली गडबड आसा खावपाची, गरम आसा जाल्यार बीन. आरे हांवान तूं तसा कोण येवपाना व्हरपाक. आनी हे सगळें करून ताका स्टीम दिवन बिवन सगळें करून काडटा म्हळ्यार सहज 5 जाली. हे पळयात हांगासर. सो तुमचो रिव्यू जो आसा पळय तो तुमकां मेळत आसतलो. हांव आनी मुखार कांयच उलयना. आतां पयलीं व्हिडिओ एंड करता आनी मागीर हांव बी खावन घेता. ओके. सो चलात तर मेळया अशेंच नवे नवे रेसिपीज, नवे नवे व्हिडिओज घेत फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवी आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.